बुधवारा घटक राज्य दिसा निमतान सरकारान 58 कलाकारांक कला गौरव पुरस्कार भेटयले। ते पयलीं मंगळारा 8 कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले। कोणाक दुखय नासतना शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रस्न सरकार सोडयतलो। फुडल्या 4 दिसां भितर सरकार माध्यम धोरण जाहीर करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। ह्या प्रस्नाक लागून राजदीप नायकान पुरस्कार न्हयकारलो। राजदीपान चिंता करपाची तशी गरज नाशिल्ली। प्रश्नाचें सोल्युशन कितें आसतलें हाजे वयल्यान कोण स्पेक्युलेट करपाची गरज ना। पण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो जो निर्णय आसा सरकाराचो सद्या म्हजी प्रक्रिया जवळ जवळ लागीं सोंपत आयल्या। अनेक जाणां बरोबर हांवें संपर्क साधून तांचे कडेन 1 to 1 उलयल्लो आसा। गोंयांत खंयची कल्पना तुमी तिसऱ्या मनशाक सांगली की तो पब्लीक न्यूज जाता, चवथ्याक सांगली की ती टीव्हीर येता आनी टीव्हीर आयली ती मागीर प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें जे इंटरप्रिटेशन करता। आनी त्यामुळे हो विशय जर योग्य प्रकारे सोंपतलो जाल्यार थंय राजकारण न करता समाजांतल्या प्रत्येक आंगाची अडचण आनी तांचे प्रश्न तकलेन घेवन हो विशय सोडोवंक जाय। हाज्या दृश्टीन हांवें बरेचशे कन्सल्टेशन पूर्ण केल्लें आसा। हांव इतलेंच एश्युरन्स दिता, पेरंट्सांनी कांयच चिंता करपाची गरज ना, खंयच्याच भुरग्याक अडचणीन घालचो ना। आणि 2002 आर्ट अँड कल्चर खात्याचे बजेट असणे 18 कोटी आणि आज या खात्याचे बजेट 120 ते 140 कोटीचेर पावले। म्हणजे कितक्या पटीने वाढला ते पळया। कला अकादमी आणि कला आणि संस्कृती खात्याच्या तरेन काम करता ते पळोवन म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाचें आसा, कला अकादमी ही तुमची आसा, कलाकारांची आसा, ही गिरेस्ताची न्हू, पण जे जे कलाकार ज्या मातयेंतल्यान जाले आनी ह्या मातयेक जेणे आपलें योगदान दिलें, तुमची कला अकादमी आसा। तुमकां हांगा सदांच सन्मान मेळटलो, तुमचो सदांच मान जातलो। आमी तुमच्या पांया कडेन सदांच कृतज्ञ आसतले। जे पुरस्कार आज तुमकां मेळ्ळ्यात त्या सगळ्यांक हांव मना पासून परबी दितां। 48 वरां भितर मडगांवची चौगुले हायर सेकंडरी सरकारान ताब्यात घेवची अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाक विरोध करपा खातीर नेमिल्ल्या लोकांच्या समितीची मंगळारा बसका जाली। हायर सेकंडरी सरकारान ताब्यात घेतली ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी कमिटीन दिल्या। आमी सरकाराक एक डेडलायन दिवपाक सोदतात, 48 आवर्स डेडलायन। की 48 आवर्सान चौगुले मॅनेजमेंटान सरकारान तांकां सांगूंक जाय की बाबा एडमिशन उगडी करात न्हू, ना जाल्यार सरकारान एडमिशनां ओपन करपाक जाय एज अ फर्स्ट स्टेप टू द प्रोसेस ऑफ टेक ओवर ऑफ चौगुले कॉलेज। Other words, I am suggesting that the online admissions which have been started, which should have been started by Chogule College, should be started by the government. 300 students and 300 families who depend on the Chogule College for their educational needs, the 11th standard, are likely to be affected. And no institution in South Goa is having the capacity to accept these 300 students. So in case there is a closure, 300 students are just going to be thrown on the street and 300 families. So if Chogule management is so keen to close down the higher secondary, we believe that Chogule should get out of the education field from the whole state. And in 48 hours, if the government is not able to see that it's learn Swaraj or enforce its intentions or its directives on the government, on the Chogule College, then we will resort to action for which we will not be responsible. We demand that the government take over Chogule College. If they cannot run the higher secondary, it should be taken over, and the interest of the people of Salsette should be paramount. The decision on Chogule College will show whether Parikar is for the people of Salsette or is for the house of Chogles. सद्गुरू वामनराव पै गोंयकारांनी आरगांव उपल्यात। मंगळारा सांजे तांकां मुंबय मरण आयलें। जीवन विद्या मिशनाचे संस्थापक आशिल्ल्या सद्गुरू वामनराव पैचे गोंयांत व्हडा प्रमाणात शिष्य आनी अनुयायी आसात। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार हो मंत्र दिवन ताणें लाखांनी लोकांच्या जिणेंत सकारात्मक बदल घडोवन हाडलो। वामनराव पै हे मूळ माशेलांतले पूण मुंबय स्थायीक जाल्ले आनीक
गोंयांत तांचें पयलीं प्रवचन जालें तें आमच्या शिरोडे गांवांत जालें बरेच वर्सां पयलीं. ताजे नंतर मागीर बरेच वेळा ते गोंयांत आयले, तांचे घरा आयले, कुटुंबा कडेन आयले वगैरे वगैरे. आनी त्या वेळार तांणी गोंयांत प्रवचनां खूब दिल्लीं आसात आनी खूब मोठो शिश्य वर्ग तांचो गोळा केल्लो आसा. तांचे तत्वज्ञानाची एक झलक म्हटल्यार अशें की प्रॅक्टिकल, रियलिस्टीक टू द लायफ. ते म्हणटा की तुजें जिवन घडोवपाचें जालें जर जाय जाल्यार तूं स्वता ताचो हें आसा, फलदायी आसा आनी कर्मदायी आसा. सद्गुरू वामनराव पै हांणी जवळ जवळ फाटल्या 50 ते 60 वर्सांत जें कार्य केलां तें कार्य खूब व्हडल्या स्वरुपाचें आसा. समाजांत आध्यात्मीक गुरू खूब आसतात आनी अध्यात्माचो उपदेश सांगपी लेगीत भरपूर स्वामी हे आमचे कडेन आसता. पूण सद्गुरू वामनराव पै हे समाजाक कार्यप्रवण करपी अशे सद्गुरू आशिल्ले. ते फक्त अध्यात्म सांगनाशिल्ले तर तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार हो जो संदेश तांणी लोकां मदीं रुजयलो. म्हणजे आयच्या मॅनेजमेंटाच्या मॉडर्न सिस्टमान जे सगळे सांगतात की द वे यू थिंक सो यू बिकम और यू आर दी ओन आर्किटेक्ट ऑफ युअर फ्युचर, हें तत्व मॅनेजमेंटचो जमानो नाशिल्लो ते वेळार मुंबयच्या गिरण गांवांत सद्गुरू वामनराव पैन सगळ्यान पयलीं चलयलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.